नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे गोंयकारांची भलायकी बरी उरची म्हणून सध्या झगडटात आणि फाटले 8 दिसां भितर म्हाका दिसता तांचें काम जे आसा ते 100 पटींनी वाडलां. जगभर सद्याक जे चल्लां ते गोंयाक बादचें न्ही म्हणून प्रयत्न चालू आसात. म्हाका दिसता गोंयकाराकूय उमळशीक आसतली जाणून घेवपाची की सरकार कितें करता आनी कितें करपाच्यो योजना आसात आनी आमी एक नागरीक म्हणून कितें करपा जाय. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सर. वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमी जेन्ना शेनवाराची ती शुक्राराची पयली तुमची पत्रकार परिशद जाली, मागीर बऱ्याच लोकांक अदमास आयिल्लो की हे खंय वता तें, आनी शेनवाराक मागीर तुमची आनी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद जाली. एक प्रश्न जो जनरली लोक विचारतात सध्या, हांव सोशल मिडियाचेरूय पळयतां, की गोंया भितर अजून एकूय केस पॉझिटिव्ह मेळिल्ली ना, तरी आसतना सरकार इतले पॅनीक मोडा भितर कित्याक गेला. म्हाका दिसता सामान्य मनशाच्या तकलेंतलो प्रश्न जो एक भलायकी मंत्री म्हणून आनी ज्यो उपाय योजना तुमी करतात त्यो लक्षांत घेवन तुमी म्हाका दिसता एक्सप्लेन करपाची गरज आसा की हें कितें आनी जगभर ही प्रक्रिया, ही प्रोटोकॉल्स कशी चलतात. ना आयज तुम्ही पळोवंक गेल्यार की आमी पळयता की हे जे कोरोना व्हायरस जे सगळे कडेन वाड तेजी चल्ल्या आनी गोंय राज्यान जे कितें केंद्र सरकार कडल्यान आमकां वेगळ्या तरेचे गायडलायन आयल्ल्यो, आयसोलेशन वॉर्ड आनी जर मनीस कन्फर्म जालो ताका वेगळे तरेची सोय, हे सगळे गोश्टी जे गायडलायन WHO आनी केंद्र सरकारान जे फ्रेम केल्ले गायडलायन जे आहा त्या गायडलायनच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक गोश्ट मार्गार लावपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमी एपिडेमीक ॲक्ट 1897 इनवोक करपाचो इतलोच आमचो उद्देश आशिल्लो की आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आनी सेक्रेटरी हेल्थ जी आहा तिजे अंडर एक वेगळे तरेचे पावर्स येता सगळे गोश्टी स्मुथली फुडें व्हरपाक. आयज गोंयान केस ना हेजो अर्थ आमी लूज रावन उपयोग ना, काय आमी बेश्टे कॅज्युअल अप्रोच आमी घेवं शकना. आयज खंय गेल्यार प्रत्येक आई वडील जे गोंयान आहा, प्रत्येक आई वडील जे गोंयान तेंचे भुरगे अमेरिकेक शिकता काय लंडनाक शिकता, आपल्या भुरग्यांक परत हाडपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आहा. आयज तुमी पळयल्यार की UK सारक्या देशान परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा की ते अंडर रिपोर्टिंग करता अशें लोक म्हणटात आनी सगळे कडेन चॅनलार आमी पळयता की कितें चल्लां थंय. ते पेशंटाक सांगता तुमी हॉस्पिटलान येवं नाका, क्रिटिकल जाल्यारूच तुमी हॉस्पिटलान या. म्हणजे ही परिस्थिती स्वित्झर्लंड, UK आनी US. म्हाजी स्वताची चली आयज बॉस्टनान आहा, तिका एक सॅनिटायझर, एक मास्क गावना. आयज आमच्या देशान आमच्या भोवती, गोंया भोवती केरला, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हे चडांत चड केसीस थंय वाडूंक लागल्या. म्हणजे म्हाका तरी दिसलें की मुख्यमंत्री कडेन चर्चा हांवें केली की आमकां हे सगळे गोश्टी करपाची गरज आहा. मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे ॲक्ट इनवोक केलो की आमकां वेळ गावतलो सगळे गोश्टी फुडल्या 1-2 आठवड्या भितर सगळो प्रोटोकॉल जाग्यार घालपाक. प्रोटोकॉल ऑलरेडी जाग्यार आहा, पूण हेच्या खातीर ह्या ॲक्टच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान बी आमी क्वॉरंटायन सेंटर्स करूं शकता, आयसोलेशन वॉर्ड्स करूं शकता, रिक्विजिशन करूं शकता आनी वेगळे तरेचे पावर्स येता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदेश दिवपाक की बाबा ह्यो गोश्टी तुमी करपाची गरज आहा. म्हाजी एकूच विनंती आशिल्ली त्या दीस की भुरग्यांचो विशय जो आहा, ल्हान भुरग्यांच्यो 9वी पर्यंत आमी ते सगळे क्लासीस सस्पेंड करपाची गरज आहा. सॅनिटायज करपाक, स्टेरिलायज करपाक आमी हो प्रोटोकॉल कदंबा बसीन एक ट्रीप केल्या उपरांत परत सॅनिटायज करप, प्रत्येक दुसरे ट्रीप केले, हे सगळे गोश्टी केन्ना आमी आमच्या आयुश्यान आमी पळोवंक ना. म्हाका बी केन्ना आय नेवर बिलीव्ड आनी म्हाका केन्ना दिसूंक ना की म्हाज्या आयुश्यान हांव ह्या तरेचो एक वेगळे तरेचो कोरोना व्हायरस आनी हे एक्सपोनेन्शियली जो रायज जावपी अशे व्हायरस जे अख्ख्या जगभर ते परिस्थिती आमी सगळे कडेन प्रत्येक राज्य ताका हे फेस करून वेगवेगळे पावलां घेता. म्हाका दिसूंक ना की म्हाका म्हाज्या लायफान ह्या तरेची गोश्ट पळोवपाक गावतली. आयज गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री असल्या कारणान आनी आमचो सरकार जो आहा, भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आनी डॉक्टर सावंत यांच्या माध्यमांतल्यान आमी निर्णय घेतलेलो आसा की लोकांची सेफ्टी म्हणटा ते अत्यंत म्हत्वाची आहा. आयज कांय तरेतरेचे लोक अफवा वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान घालता, पण ह्या कायद्या प्रमाणे आमी हे प्रत्येक गोश्टी कंट्रोलान दवरूंक शकता. आनी सेक्रेटरी हेल्थाक वेगळे तरेचे पावर दिल्यार म्हणजे एक ऑथॉरिटी प्रत्येक हेल्थ ऑफिसर, डीन गोवा मेडिकल कॉलेज हांकां सगळ्यांक वेगळे तरेची ऑथॉरिटी येता. एक बिफोर गोईंग इन टू द डिटेल्स, लोकांचे तकलें आसतलें की तुमी जेन्ना एपिडेमीक ॲक्ट इनवोक केलो,
आज तो एक्ट इन्वोक केल्ल्यान सरकार कितें करपाक शकता? सरकार जाका लागून सगळ्या गोष्टी करू शकता. आमी खंयचेय जर आमकां दिसलें की मॉल बंद करूंक जाय काय शाळा बंद करूंक, हे हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑर्डर्स इश्यू करूं शकता. आनी फुडें कोणाची गरज पडना की आमी हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान सगळीं पावलां जे लोकांचे जिवनाचे संबंदीत आहा आनी आमकां दिसता की मनशाची सेफ्टी ह्या तरेचे एक्शन घेतल्यार आमी दवरूं शकता, ते सगळ्या गोष्टी हेल्थ डिपार्टमेंट करूं शकता. आयज आमी सगळी कडेन प्रोटोकॉल, आयज सकाळीच म्हाजे जायत्यो मिटींग जाल्यो, पूर्ण गोंयभरचे हेल्थ ऑफिसर आनी मेडिकल ऑफिसरांची मिटींग जाली. तांकां क्लियरली सांगलेलें आसा पॅनीक बटन दाबपाची गरज ना, पूण पॅनीक हे एक्सपोनेन्शियल रायज जे जातलें जावं शकता. आयज पर्यंत देवाचे कृपेन गोंय राज्यान एक बी आमचे कडेन केस ना. आमी ऑलरेडी फायल मूव केल्ले आसा की फुडले 30 दिसां भितर आमचो प्रयत्न की व्हायरोलॉजीचो लॅब गोंय राज्यानूच आमचो आसचो, म्हणजे आमी आमचे सॅम्पल भायर धाडपाची गरज ना, म्हणजे रिस्पॉन्स आमचो तो आनी क्वीक आसतलो आनी योग्य तरेन आमी फुडें वचूं शकता. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की सगळ्यांक मार्गदर्शन ह्या तरेचें दिल्लें आसा. प्रत्येकानी मास्क घालप, तरेतरेचे वेगवेगळे गायडलायन प्रमाणे तांकां ब्रीफ केले, तेंची ऑथॉरिटी कितें आहा, तेंचे पावर्स कितें आहा. त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजचे हेड ऑफ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळे गोष्टी फुडें हाडपाचो प्रयत्न केला. GMCन डिसइन्फेक्ट कशें करपाचें आयज आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की एकूच रिलेटीव पेशंट बरोबर एकूच रिलेटीव आमी भितर सोडटले. जे कितें अर्जंट केसीस ना ते पोस्टपोन करपाचो आमचो प्रयत्न. जे खंय कारण हे आमचो एक मेन हब म्हणजे ते गोवा मेडिकल कॉलेज आनी ते योग्य तरेन चलोवंक जाय. आनी आमी सगळ्या दृश्टिकोनान सगळ्या केंद्र सरकार कडेन रोज म्हाजी चर्चा, केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कडेन रोज सकाळी, आयज बी सकाळी 7:30 वरांचेर आमची चर्चा जाली. गोंय राज्यान आमी कितें केल्लें आसा आनी म्हणून पयर हांवें विनंती केली लोकांक की शिगमो हे सगळे गोष्टी फुडल्या वर्सा बी आमी पळोवंक शकता, पूण हे फुडले 3, 4, 5, 6 म्हयने आमकां कोणूच सांगूं शकना की हे 2 म्हयने उरतले काय 6 म्हयने काय वर्सभर. आमी हो एक्ट 1 वर्सा खातीर इन्वोक केल्लो आसा. कदाचित सगळे गोष्टी जर स्टेबिलायज जाल्यार ते आमी एपिडेमिक आमी हे करूं शकता, पिरियड कमी करूं शकता. पूण मेन दीस गिव्स अस आनी हे आमकां एक वेळ दिता सगळे गायडलायन्स आनी सगळ्या तरेचे प्रोटोकॉल जाग्यार घालपाक. म्हणजे तुम्ही वाळपयचो शिगमो कॅन्सल केला. हांवें केलो कॅन्सल. कारण शिगमो आमी फुडल्या वर्सा बी पळोवंक शकता. फाल्यां शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान जर कोणी भायलो आयलो, जर कोरोना व्हायरस इन्फेक्टेड राज्यांतल्यान भितर आयलो आनी समजा तो कन्फर्मड आहा आनी तेणी टेस्टिंग करून घेवंक ना आनी कांयच चॅकिंग तेजें जावंक ना आनी समजा तो पॉझिटिव्ह आहा, तो एक 100-200 लोकांक तो इन्फेक्ट करून वचूं शकता. आयज ती परिस्थिती गोंय राज्यार येवंक ना. म्हणून हांव प्रेस करतलो की सगळे कडेन शिगमो हे कॅन्सल जावपाची गरज आहा. पूण आमी ते कितें आहा ते सेंटिमेंटल. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान बी जे चर्चा जाली, एकटे डॉक्टर नरोनान आमकां सांगलें की रिट्रीट मास कॅन्सल जाल्ले आसा, पूण रिट्रीट हांवें सांगलें हे धर्माच्यो गोश्टीचेर आमी सरकार म्हणून डायरेक्टली इन्वॉल्व जावंक सोदिना, पूण आमी ते कमिटीक सांगलें पण स्वताचो विचार जावपाक जाय. स्वताचे प्रत्येकानी विचार करपाची गरज ना. हो वेळ भायर वचप ना. दीस इज हो असो एक वेळ आयिल्लो आसा की मनशांनी सेल्फ क्वॉरंटायन गरज पडल्यारूच भायर वचप. तुम्ही म्हणटा की ते ज्या जाग्याचेर वचपाची गरज ना थंय वचूं त्या नाकात. जाग्याचेर वचपाचो ओगीच मुस्तीपणां करनाकात. ना, मनशांनी वचूं न्हय. आयज आमी सगळे तरेचो वाद चल्ला, पूण हांव त्या वादान वचना. तरेतरेच्या लोकांक मनान वेगवेगळे विचार येता. म्हणून आमकां दिसता की प्रत्येकानी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आहा. आमी प्रत्येक कंपनीक, प्रत्येक इंडस्ट्रीक मी सांगल्या तुमचे सगळे कडेन स्टेरिलियम आनी इतर कांय गोश्टी हेजो वापर करा. म्हणजे लोकांक जे हात सॅनिटायज करा, म्हणजे हायजीन फॅक्टरचेर लक्ष दियात. त्याच बरोबर लोकांक मास्क घालात. जे कोणाक थंडी ह्या तरेचे सिम्पटम येता हांकां डायरेक्टली PHC, CHCक रिफर करा. मागीर आमी ते फुडें कशें व्हरपाचें तेजेर आमी योग्य तरेचे एक जो मुद्दा ह्याच मुद्द्या की सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार इव्हेंच्युअली टेस्टिंग. कारण ह्या हाजी सिम्पटम्स अशी आसात की वेदर इट इज कॉमन कोल्ड, फ्लू ऑर दिस इज कोरोना व्हायरस पेशंट हे कळपाक सिम्पटम्सच सेम. बरोबर आहा. टेस्टिंगाच्या दृश्टींतल्यान सरकार कशी मॅनेज करता ना, सध्या? सध्या आमी पुना आनी मुंबय धाडटा. पुना बी ओवरलोड जाल्ले आसा म्हणून सध्या सॅम्पल सगळे मुंबय वयता. म्हणूनच आमी ठरयलें की कितलोय खर्च जावं आमी गोंय राज्यान आमचो ओन व्हायरोलॉजी लॅब आमी घालतले. सरकार मुख्यमंत्री ताका ऑलरेडी अप्रुवल दिल्ले आसा इन प्रिंसिपल. ती फायल मूव जाता आनी बेगिना बेगीन आमचो ओन व्हायरोलॉजी लॅब आमी गोंयान आसतले. म्हणजे आमचे जे स्वॉब्स आहा ते गोंया भायर धाडपाची गरज ना आनी वेटींग पिरियड बी कमी जातली. आयज कितें आसा की मनशाक कळोंक जाय की जर थंडी कॉफ जालो तुजे सॅम्पल टेस्टिंगाक फक्त गव्हर्मेंट आतां आयजच्या दिसा स्वॉब्स घेता. जाय जाल्यार आमी हे बी केल्लें आसा, एक आमी रिक्विजिशन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो लोकांक, काही लोकांक ट्रेन करून. कित्याक यू हॅव टू नॉट ओन्ली प्लॅन. आमचो प्लॅनिंग जो आहा हे फक्त एक आठवडा काय 31 मार्च पर्यंत ना. आमी जे कितें सिस्टम्स आनी प्रोटोकॉल जाग्यार घालता हे फुडले 6 म्हयन्याक काय 1 वर्स पर्यंत आमचो एक प्लॅन आसूंक जाय जे आमी फुडें व्हरूंक शकता. आयज हे कोरोना व्हायरस जे एक्सपोनेन्शियली रायज जावंक शकता. कोण कांय एक्सपर्ट्सान सांगलेलें आसा की युनायटेड स्टेट्सान ह्या तरेची भयानक परिस्थिती येतली की फुडल्या 2-3 आठवड्यान आमी सांगूं शकना कितले लोक कोरोना व्हायरसचे कन्फर्म्ड आसतले.
त्याच बरोबर युकेन बी तीच परिस्थिती आहे. आमच्या देशान बी 100 कडेन तेंकपाक आयिल्ले आसा फिगर. म्हणूनच म्हाका दिसता की लोकांनी जर थंडी, खोकला ह्या तरेची सिम्पटम आहे म्हणून अवेअरनेस रेडिओच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रत्येक फोरमांतल्यान आमी अवेअरनेस हो ड्रायव्ह आमी चालू केल्लो आसा. म्हणजे लोकांक आनी हांव confusion कित्याक म्हळ्यार की जावपाची गरज ना. अवेअरनेस ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल की थंडी जेन्ना म्हणटात आमी आनी ती सिम्पटम्स म्हणटात ती हजारांनी लोकांक येवपाक शकता. येऊ शकता. सो अशी परिस्थिती भितर टेस्टिंग बिकम्स द मोस्ट क्रुशल थिंग. आय अग्री. म्हणूनच आमी गोंयान विदीन द नेक्स्ट 30 days, दिस इज नॉट ओनली फॉर नाव बट Permanently, yeah. परमनंटली आमी ऑलरेडी आमचे GSIDCन काम चालू केल्लें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संबंदीत. आनी 30 दिसां भितर आमचो ओन व्हायरोलॉजीचो लॅब आमकां अपेक्षा आहा ते मार्गार एंड फूल फ्लेज आमी चालू करूं शकता. एक इम्पॉर्टंट प्रश्न जो येता ह्या सगळ्या हातूंत भितर की लोकांनी प्रिकॉशन्स जेन्ना आमी घेवया म्हणटात तेन्ना कितले काळा पर्यंत मानसीक तयारी दवरपाची आज? म्हाका तरी दिसता की ह्या प्रश्नाचं उत्तर खंयच्या एक्सपर्टाक बी तुमी विचारलें तेजे कडेन नासतलें. कारण दीस इज फर्स्ट टायम आमी ह्या जगान ह्या तरेची परिस्थिती पळयल्या. आयज चायना आमकां दिसलें फक्त चायनान तो रोग जाल्लो आसा. चायना उपरांत आनी जगभर सगळे कडेन इटलीन पळयल्यार थंय परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. स्पेन पळयल्यार थंय परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी एक मनस्थिती जर तयारी दवरूंक जाय. फुडले 6 म्हयन्याची तयारी दवरपाची गरज आहा की सगळे ह्या 6 म्हयन्यान एक्सपोनेन्शियली रायज जावपाची शक्यता आसा. एक हें की सदांच म्हणटात की अशी गजाल स्प्रेड जावपाक यू नीड जस्ट वन ट्रिगर म्हणून. आय एग्री. आज मेरेन ते एक आमकां टायम मेळ्ळा टू मेक ऑल दीज प्रिपरेशन्स, पुट द प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. बट एक गजाल, आर वी प्रिपेर्ड? वी आर आमचे सगळे डॉक्टर तुमकां आयज हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक की सगळ्या प्रायवेट डॉक्टर्स पासून गव्हर्मेंट डॉक्टर्स सगळ्यांची तयारी आहा. लोकांचे जीवन आनी लोकांच्या आरोग्याचेर आमी एकदम म्हत्वाची गोष्ट आहा आनी आमचे सगळ्यांचे लक्ष तेजेरूच आहा की आमी आमचे प्रिपेर्डनेस आनी फुडें एक गायडलायन्स आनी प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान एक फूल प्रूफ मेकॅनिझम जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आहा. कांय प्रायवेट हॉस्पिटल म्हणटा आमचो वॉर्ड कित्याक हांगा आमचो आनी तुमचो ना. एकदां इनवोक जालो 1897 ॲक्ट. आमी खंयचेय हॉस्पिटल टेक ओवर करूं शकता आनी तेजो वापर आमी करूं शकता. आयज हे सगळे गोश्टी मार्गार लावंक जाय. पयलीं आमी उलोवन ते करूं शकता पूण तांकां फाल्यां परवा इन्स्पेक्शनाक धाडपाचें केल्यार मणिपाल हॉस्पिटल, हेल्थवे, विक्टर अपोलो सगळ्यांनी आमकां मिनिमम 10 ते 15 बेड्स दिवपाची गरज आहा. क्वॉरंटायन करपाक मनशाक आनी आयसोलेशन करपाक हे सगळे आयसोलेशन रूम हे सरकार जे प्रोटोकॉल आमची सेक्रेटरी हेल्थ नीला मोहनन जे प्रोटोकॉल जाग्यार घालता ह्यो प्रोटोकॉल इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी डेडिकेटेड 108चे एम्ब्युलन्सीस 4-5 एम्ब्युलन्सीस दवरल्या फक्त ह्या तरेचे सिम्पटोमॅटीक पेशंट्स तांकां शिफ्ट करपाक. म्हणजे हे क्रॉस हे जावचे ना आनी तांकां आनी दुसऱ्या पेशंटाक त्रास जावचो ना. ते सगळे गोश्टीचेर आमी ऑलरेडी आमचें लक्ष आहा आनी म्हाका दिसता की देवाच्या कृपेन आमकां वेळ गावल्लो आसा जे आमी फुडें आमी आमचें मेकॅनिझम स्ट्रेंथन करूं शकता. आनी लोकांचें जीवन हें म्हत्वाचें. बाकी सगळे गोश्टी इम्पॉर्टंट ना सद्याचे परिस्थितींत. आनी तुमकां एक सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान हे कोणा कडेन हांव उलयतालो हे ह्या तरेचें सिच्युएशन निर्माण जालां की फक्त रोग आनी दुयेंसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जीवन वयता अशें ना. लोकांचे नोकऱ्यो वचपाक लागल्या, लोकांचे बिझनेसीस डावन जावपाक लागल्या, खुबशे अशे गोश्टी इकॉनॉमी कोलॅप्स जावपाक लागल्या. म्हणून आमकां हे सगळ्या गोश्टीक स्ट्रॅटेजिकली आमकां तोंड दिवपाची गरज आहा. एक गोष्ट जेन्ना आसा की तुमी नोकरेची म्हळें हाजे म्हळें सो खुबशीं आस्थापनां तुमी सद्याक सांगल्यात की बंद. तातूंत मागीर कसिनो येता, क्लब्स येतात, स्पा येतात. आनी एक गजाल आसा की हे सगळ्यो गजाली हे पाळटले काय कितें? कारण इव्हेंच्युअली तुमी जेन्ना ही पत्रकार परिशद घेतली ते एक सेन्स जो सगळ्यांक आयलो की यू वॉन्ट टू समहाव प्रिवेंट दॅट ट्रिगर. एक डेस्परेशन आहा की ते ट्रिगर जावची न्ही. गोंयचो मनीस तुमी तुमचे कडेन चर्चा करतना आमी हो विशय फुडें आयलो की गोंयचोच लोक कॅसिनोचेर वचना. येता तो भायलो, तो खंयच्यान येता हो प्रश्न आहा. आनी म्हणूनच कसिनोचो विशय न्हू तो, मॉलचो विशय आसूं शकता आनी कसले सिनेमा थिएटरान विशय आसूं शकता. आमी हे सगळे प्रोटोकॉल्स बेगीन मार्गार लावपाची गरज आहा. लोकांक एक वेगळे तरेचे स्टँडर्ड्स आनी वेगळे आनी मागीर आमी इन्स्पेक्शन करूं शकता. आनी ह्याच तरेन आमकां खंयचोय कोणाचो धंदो बंद करून काय आमकां काय खुशी दिसना. पूण महाराष्ट्रान बी ह्या लोकांनी वेगवेगळे निर्णय घेवन महाराष्ट्र सरकारान बी वेगळे स्टेप्स घेतले. कर्नाटका सरकारान पयलींच हेल्थ एमर्जन्सी डिक्लेअर केल्ली आसा. केरळान बी हेल्थ एमर्जन्सी आहा. तेणी बी थंय एपिडेमिक ॲक्ट इनवोक केल्लो आसा काही राज्यान आमचे भोवती. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे मध्य प्रदेश, बिहार आनी ओरिसान एक केस गावंक ना म्हणटा ते. थंय बी हेल्थ एमर्जन्सी डिक्लेअर केल्ली आसा. खंयच्याच राज्याक कोणाक नाका की पेशंट थंय कन्फर्म जाल्लो केस गावंक जाय म्हणून त्या तरेचे प्रिकॉशन घेवपाची गरज आहा. बेजिकली केन्ना तरी जातलें आनी मागीर आमी तयारी करतले. ह्या भुमिके भितर आमी रावपाक परवडना. आनी मागीर कितें आहा की तशें जर आमी रावले
आमची तयारीच नसतली त्या तरेचे सिच्युएशन हँडल करपाक. म्हणजे पयलींच्यानूच तयारीक आमी लागूंक जाय की अशे परिस्थिती निर्माण जावं शकता आनी ते जावपाचे पयलीं आमी गोंयचे जनतेचे हितान वेगळ्या तरेचे पावलां अलॉंग विथ प्रायवेट सेक्टर. आतां प्रोटोकॉल ऑफ ट्रिटमेंट पयर हांव डॉक्टर ऑस्कर कडेन उलयतालो, ते आनी जीएमसीचे डॉक्टर बसतले. म्हणजे आयज ट्रिटमेंट कोर्स काय ना म्हणून आमकां एक योग्य तरेचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायनचे माध्यमांत जे दिल्या त्या माध्यमांतल्यान प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर्स एकूच लायन ऑफ एक्शन घेतले. म्हणजे ते वेगळे घेतले आमी वेगळे ना. दॅट प्रोटोकॉल ऑल्सो विल बी फायनलायज बाय uniform and that will be approved by the government, so that because at the moment nobody knows what type of treatment you give and what is it. There are some people who are saying that some things get aggravated if you give the wrong type of antibiotic. So as a result हे सगळ्या गोष्टी एक बाबा बेसिक सर्वायवल ट्रीटमेंट कितें एक प्रोटोकॉल फिक्स जावपाक जाय डेफिनेटली. दुसरो जो मुद्दो येता तो म्हळ्यार भायल्यान जे लोक येतात, बिकॉज आमी ट्युरिस्ट स्टेट, अशी परिस्थिती भितर लोक बसीन येतात, लोक क्रूज शिप्सान येतात, विमानान येतात, ट्रेनीन येतात. हाव एज अ गव्हर्मेंट इट्स डिफिकल्ट टू इमॅजिन हाव टू मॅनेज अँड स्क्रीन, बट कितें करपाचो विचार चल्ला? मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी आदेश दिल्ले आसा की एअरपोर्टार थर्मल स्कॅनर गोवा राज्य घालतली, जे एक्चुअली जबाबदारी आहे केंद्र सरकाराची आणि सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीची. मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी सेक्रेटरीक सांगलेलें आसा की टू प्रोक्युअर थर्मल स्कॅनर्स एट द अर्लियस्ट, आनी ते आमी रेल्वे स्टेशन आनी एअरपोर्टार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आतां तुमी जो प्रश्न विचारला की बसींतल्यान लोक येता, हेका हे कंट्रोल करपाक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. करेक्ट. आयज म्हाका तरी दिसता की फुडले एक आठवडोभर ऑब्जर्व करून, एक आठवडो 2 आठवडो 31 मार्च पर्यंत ऑब्जर्व करून कितें चल्लां देशान, जर परिस्थिती आयली आनी जर ह्या तरेचे निर्माण बरे पैकी आमी कंट्रोल करपाक लागले, काय केसीस वाडना जाले तर गोष्ट वेगळी. पण समजा जर केसीस आयल्यो आमकां इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्टेशन बंद करचें पडटलें. You are prepared to do that? Yes, you have to. There is no question, because now even Kerala, आता केरळाचे लोक जे आहा, केरळाचे आमचे मुख्यमंत्री आहा, त्यांनी आदेश दिल्ले आसा की मातशें चॅकिंग आनी स्कॅनिंग करपाक मनशाची हिस्ट्री खंयच्यान आयला तो. तुमी आतां पळयल्यार बसी इतल्यो येतात, कशें म्हणून आमी चॅक करतले प्रत्येक बसीन? हांवें जर गोंयचे जनतेक सांगलें ना आमी सगळ्या स्पॉट्साक चॅकिंग करची, चुकीची समज. आमी रेल्वेचेर बी कांय प्रमाणान करूं शकता, एअरपोर्टार खूब प्रमाणान आमी करूं शकता, पूण तेजे भायर आयज तुमी पळयलां की हांगा तुमचो एक मनीस आयज डॉक्टर म्हाका आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट मडगांव सांगताली, एकटो फ्रांसाचो मनीस, तो खंय तरी भायल्यान आयलो आनी वचून हॉटेलान रावलो आनी वो चॅकिंगाक वचूंक ना. ताका सिम्पटम्स वर सिम्पटोमॅटीक टू दीस टायप ऑफ अ फ्लू एंड कोल्ड. मागीर ताका आयडेंटिफाय करून ताका घेवन गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी क्वॉरंटायन केला. आयज ह्या ॲक्टच्या माध्यमांतल्यान आमी पंचायत एरिया बी क्वॉरंटायन करूं शकता, वॉर्ड क्वॉरंटायन करूं शकता, काय एक डिस्ट्रिक्ट क्वॉरंटायन करूं शकता. म्हणजे हे सगळे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान हे इम्प्लिमेंट करपाची गरज. तुम्ही जेन्ना म्हणटा की इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्ट म्हळ्यार तुम्ही म्हणटात नॉट ओन्ली पॅसेंजरी, हांव म्हणटा की परिस्थिती आयली तशी फुडें आयली जाल्यार आमकां टोटल शटडाऊनचेर विचार करचो पडटलो. शटडाऊन व्हेन यू आर सेइंग दॅट इट इज नॉट ओन्ली ट्रान्सपोर्ट, इट इज इवन प्रायव्हेट व्हेइकल्स. ना पळयात, आयजची परिस्थिती थंय पावूंक ना. बरोबर. हांव फक्त इतलेंच म्हणटा की आमी कित्या खातीर तयारी दवरपाक मानसीक तयारी, होप फॉर द बेस्ट आनी प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट कायंड. मानसीक तयारी ह्या तरेन अजून तुमी पळया, केन्ना तुमी आयकले की कतार एअरपोर्ट बंद, दोहाचो एअरपोर्ट बंद, युएईचो एअरपोर्ट बंद, कुवेटचो एअरपोर्ट बंद, पयली फावट हज्जाक कोणाक लोकांक भितर घेना. आनी ह्या तरेचे तुमकां पयर विशय हांवें प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांवें मिडियाक सांगलेलें की गोंयचे लोकांक ते प्रोहिबीट करता भितर येवपाक. नॉट ओन्ली गोंयचे लोकांक, पूण जे कोण भायर सरले तांकां भितर घेवपाची तेंची तयारी ना बिकॉज ऑफ कोरोना व्हायरस. आयज जेन्ना आमी हायपोथेटिकली हो विशय चर्चा करता, हांव देवा कडेन मागता की ह्या तरेची परिस्थिती येवची न्ही. पूण जर त्या तरेचे एक्सपोनेन्शियली आमकां दिसता की आमचे भोवती सगळें चालू जाला आनी वाडत चल्ल्या, आयज अचानक महाराष्ट्राचे केसीस वाडत चल्ल्या, हे जर तशें जालें तर आमकां त्या एट दॅट टायम रिव्ह्यू घेवन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां त्या तरेचे निर्णय घेवचे पडटले, जे की आमी गोवा विल हॅव टू सॅनिटायज इट सेल्फ फ्रॉम द सराउंडिंग. तुम्ही आज जी पंचायत एरिया म्हणटात किंवा डिस्ट्रिक्ट म्हणटात, दॅट विल स्टेट विल हॅव टू बी दॅट बॉडी which sanitizes itself. If it keeps on growing exponentially, आमच्या भोवती आनीक जर केसीस पेरिफेरीन वाडोवपाक लागल्या, सो दिस इज अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन. But then मेंटली वी मस्ट बी प्रिपेर्ड फॉर द वर्स्ट एट द मोमेंट.
बट फॉर द बेस्ट आणि प्रिपेअर फॉर द बरोबर, वर्स्ट. पण वी आर अश्युरिंग एव्हरी गोवन, प्रत्येक गोंयकाराक हांव सांगूंक सोदतां की आमी पावलां घेतल्या. तुमी लोक जे म्हणटा तेजेर वचूं नाका. आमचे गोंयचे डॉक्टर, प्रायवेट सेक्टराचे डॉक्टर, गव्हर्मेंटचे डॉक्टर, आमी सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी आमी सगळ्या गोष्टीचे करतले गोंयचे जनतेचे हितान करपाचो आमचो एक जो प्रश्न आहे की तुम्ही प्रोटोकॉल्स नाव आर इन प्लेस, तुम्ही सांगला की ह्यो गजाली Putting in चलपाक place. शकतात. हय, मोर फर्दर स्ट्रेंथनिंग द हय. प्रोटोकॉल. आणि एक गजाल तुम्ही सांगतात की ह्यो गजाली ओपन आसपाक शकतात, ह्यो गजाली बंद आसप गरजेच्यो. बट वी ऑल नो की देर आर एलिमेंट्स जे घडये ह्यो गजाली आयकुपाक तयार नात. आज सुद्दां जेन्ना आमी हांगा बसल्यात तेन्ना सोशल मिडियाचेर हांवें पळयलां कांय क्लब सांच्यो नेक्स्ट विकेंडाची पार्टींची एडवर्टायजी हांव आयजूच गोंयचे दे आर जनतेक ऑलरेडी एडवर्टायझिंग नेक्स्ट विकेंड पार्टीज. ना, गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां की हांव जर मातसो अग्रेसीव रावल्यार म्हाका माफ करचें, पूण हे जे कोण क्लब्स बी जेन्ना आमी डायरेक्टीव दितात तेंचे सगळे लायसन्सीस रद्द केले वयतले आनी ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन ती ऑथॉरिटी आहा. हे जे मास क्लब्स आनी हो वेळ न्हू, क्लबिंग थोडे दीस बंद करूं शकता, बाकी सगळे गोश्टी बंद करूं शकता, इतल्याच खातीर की जीवन हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आनी आमकां भुरग्यांची बी काळजी आहा. हांवें बी फेसबुकार पळयलां की जायते लोक इवन आफ्टर हे सरकारान निर्णय घेतले उपरांत, मुख्यमंत्री निर्णय घेतले उपरांत, आमी निर्णय घेतले उपरांत, आमच्या डिपार्टमेंटान निर्णय घेतले उपरांत तरी बी तेंचे एडवर्टायजमेंट्स फूल फ्लेज चालू आहा. आनी म्हणूनच आमकां अग्रेसीव रावन निर्णय घेवचे पडटले गोंयचे जनतेच्या हितान. ही परिस्थिती आयज काय फाल्यां बंद जातली अशी ना, काय स्प्रेड ऑफ व्हायरस अचानक गायब जातले अशें ना. एक्सपर्ट सगळे कडेन म्हणटा की एक्सपोनेन्शियली हे जे ग्रो जाता हो व्हायरस आनी स्प्रेड जाता आनी म्हणूनच प्रत्येक राज्यान आनी प्रत्येक राज्याचो आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्रीन ह्या सगळ्या गोश्टीचेर विचार सारको करून योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आहा. जे खंय मास गॅदरींग जाता ते जावं न्हय. जे खंय लोक एकत्र येता, लोकांक विनंती करता, लग्न आसूं, एंगेजमेंट आसूं, हे सगळे गोश्टी मातसो थोडो वेळ पोस्टपोन करात, कारण तुमचो जिवनाचो विशय आहा. फाल्यां प्रत्येकाक दिसता की लग्न जर जाल्यार योग्य तरेन लग्न जावचें. लोकूच येवंक ना जाल्यार कसलें लग्न जातलें? आयज कोण भायर सरूंक सोदिना. म्हाका जर कोणी आपयलें जेवपाक, आतां थंय म्हाका भंय दिसता म्हणून आमी सांगलेलें आसा प्रत्येक हॉटेलाक इनफॉर्मली की 25 वयर गॅदरींगचें कांयच करपाचें ना. आयज पर्यंत आमी एडवायजरीज दिल्ले आसा, आमी डायरेक्टीव दिवंक ना. गरज पडल्यार डायरेक्टीव बी दितले, जे आमकां जर दिसलें की लोक सांगून बी आयकना. पूण अशें म्हाका दिसना जातलें, कारण भायले प्रत्येकाक स्वताच्या आरोग्याची चिंता आसा. आयज सकाळीं म्हाका एकटो कोण तरी मेळ्ळो आयिल्लो, बिकॉज आमी एक ॲप हाडपाचो प्रयत्न, म्हणजे मनशांनी ते वेब बेस्ड ॲप, तो त्या ॲपच्या माध्यमांतल्यान तो टिक मार्क करूं शकता, म्हणजे पॅनीक निर्माण जावं न्हय. आनी दीस वील बी लिंक टू DHS एंड गोवा मेडिकल कॉलेज. ते तुमकां हांव 1-2-3 दिसां भितर वी वील अनावन्स इट. वी आर ऑल्सो गोईंग टू यूज द लेटस्ट टेक्नॉलॉजी दॅट इज अवेलेबल इन ऑर्डर टू सी दॅट लोकांक चिंता करपाची गरज पडची ना, प्रत्येक डॉक्टरा कडेन धांवप मारून वचपाची गरज पडची ना. म्हणजे आमी योग्य तरेचो ॲप आमचो एक तयार जाता. म्हणजे सगळ्या कडेन ॲप नासता, पूण चडशा लोकां कडेन फोन आहा आयज. पूण म्हाका तरी दिसता की लोकांनी सेल्फ रियलायझेशन घेवन आपले जिवनाचेर काळजी स्वता दवरूंक जाय. जर कोण भायलो आयलो खंयचे सोसायटीन, तुमचे जर सोसायटीन जर कोण तरी भायलो येता, ताबडतोब तुमकां दिसता की तो दुबयच्यान आयला काय तो स्पेनच्यान आयला, ताबडतोब PHC CHCन इन्फॉर्म करा. अशे बी केसीस आमचे मदीं आयल्या की कांय मनीस दुबयच्यान आयला आनी सांगना. ह्यो गोश्टी आमचे नजरेक जनतेन हाडून दिवपाची गरज आसा. ताबडतोब आमी ताका 108 एम्ब्युलन्स धाडून ताका आमी व्हरून क्वॉरंटायन करतले. आनी हें गरज आहा, कारण तें टेस्टींग जाल्यार मागीर आमी ताका घरा कडेन क्वॉरंटायन बी आमी करूं शकता. पूण आयज मनीस कितलोय व्हडलो जावं, तो जर खंयच्या राज्यान काय देशांतल्यान जर आयलो आनी ताका जर त्या देशान खूब अशे कोरोना व्हायरसचे केसीस आहा, आमी ताका क्वॉरंटायन निश्चित करतले. एक जो हें आसा की लोकांनी तुमी म्हळ्यार की इवन तुमच्या सोसायटी भितर जर कोण येता भायल्यान जाल्यार नदर दवरची म्हणून. नजर दवरूंक जाय. हय. सो आज आनी कितें लोकांनी करपाची गरज आहा इन टर्म्स ऑफ, एक गजाल म्हणटा की बिकॉज इट इज लायक कॉमन फ्लू एंड कॉमन कोल्ड, इवन इम्युनिटीच्या बाबतीत लोकांनी, आय नो यू आर नॉट अ डॉक्टर बट यू आर एज प्रिपेर्ड एज डॉक्टर एवर. वेन यू आर इन द चेअर यू आर एज गुड एज प्रिपेर्ड एज अ डॉक्टर. आज लोकांनी कितें करपाची गरज आहा? कांय ना, म्हाका दिसता लोकांनी हे कितेंय सिम्पटम्स जर जाले, आमी PHC CHC डॉक्टराक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिल्ले आसा. स्वता चेक तुम्ही म्हणटा की PHC CHC लेवलाचेर प्रोटोकॉल्स विल बी इन प्लेस. 100%. त्या लोकांक सद्या कसं जाला की गोंयान सिम्पटम्स आयली की GMC ना, GMC बी आयल्यार हरकत ना. पूण आमी कितें केल्लें आसा की जे सिम्टोमॅटीक जे फ्लू आहा, जे फ्लू बेस्ड सिम्टम्स आहा, तेंच्या खातीर वेगळी OPD केल्ली आसा. आयज आमचे डॉक्टर बी मातशे भियेतात केन्ना केन्ना, पूण ते आमी बरें काम करतात की हे सगळे प्रसंगांतल्यान आमी कशे फुडें वचपाचे.
म्हणून आयज आमची चर्चा एक 5-6 वरांची चर्चा जाल्ली आयज. DHSाचे वेगळे तरेन आमी हँडल केल्ले आसा, डॉक्टरांची चर्चा करून तांकां वेगळे तरेची डायरेक्शन दिल्या. गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या डॉक्टर कडेन चर्चा करून तेंचे सजेशन्स घेवन योग्य तरेन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केला. चडशे गरज पडल्यार भायर सरात, नाल्यार लोकांनी मातशे पब्लीक गॅदरींग ज्या जाग्यार गरज आसा चुकना त्याच जाग्यार आनी वचचें. आनी एक सांगता लोकांक की ऑलरेडी आमी सिनियर सिटीजन्स जे आहा 60 वर्सां वयर जो आमचो सिटीजन गोंयचो आहा, आमी तांकां इन्फ्लुएन्झा न्युमोकॉकल दर वर्सा आमी तांकां इंजेक्शन्स दिता in order to help in building the immunity. I'm not saying only because of coronavirus, but हे It should be a ड्रायव्ह continuous हे exercise. ड्रायव्ह आमी एक्सटेन्सिवली आमी चालू दवरतले, एक्सटेन्सिवली चालू दवरतले. आनी आमी म्हणजे वी वॉन्ट दॅट एल्डरली पीपल देअर इम्युनिटी इज ऑल्सो एट अ सर्टन लेवल, नाल्यार लोकांक ते त्रासदायक फुडें जाता. अँड म्हणून वी हॅव टेकन अ डिसिजन टुडे इज दॅट न्युमोकॉकल अँड इन्फ्लुएन्झा वॅक्सीन विल बी गिवन टू एवरी पेशंट above the age of 60 compulsorily. Any younger person also wants to take, no harm, but it will be available in the PHC, CHC level and Goa Medical College. In PHC, CHC, And GNC Goa, level. yes. So now what we thought is let's overcome this main 2 Yes, months. immediate problem. And elderly people are getting, they can go and get it. It's free of charge available in Goa Medical College. Dr. Edwin हा तो आमकां तेणी आयज ब्रीफ केल्लें आसा की आपूण दर आठवड्याक दर शेनवारा ते इंजेक्शन दिता. आमचे गोंयचे जनतेचे हेल्थ संबंधी जे कितें तांकां गरज पडटा सरकार कडल्यान हे सरकार निश्चित दितले. आमचेर कितलेय लोक टिका करता. काल एकट्यानी कोणी तरी टिका केली की कोरोना व्हायरसचेर बी कितें तरी घोटाळो चल्ला. हेंकां आनी हांव एक आश्वासन गोंयचे जनतेक दिता, हो वेळ हा गोंयचे जनतेक सगळ्यांनी एकत्र येवपाक आमची जबाबदारी सरकार म्हणून हा की लोकांचे जीवन कशें आमी वाचूं शकता आनी हे पसरूं नये हे कोरोना व्हायरस हेजेर आमचें लक्ष आहा. आमचो फोकस आहा. केंद्र सरकारान आमकां लिस्ट दिल्ली आसा खंयच्यान कितें घेवप, आमी तेंच लिस्ट फॉलो करून ट्रान्सपरंटली जे कितें करूंक जाय गोंयचे जनतेच्या हितान पावलां आमी घेतले. Usually when I finish the interview, I shake hands. But I think with this program, I can start doing this. It's pleasure talking to you. Yeah, I think so. It is very good. Thank you.